नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया पणसाची बिर्याणी। बिर्याणी करपाक आमकां तोरनो पणस जाय। हो पणस तासून ताज्यो आमी फोडी करून घेवया। पयलीं हाताक तेल लावन घेवपाक जाय। आदोळेक तेल लायता। पणसाच्यो फोडी केल्या नंतर आमकां उदकान घालपाक जाय। उदकान घातल्यो म्हणटकच त्यो काळ्यो पडना। फोडी करता आसतना अश्यो मातश्यो मोठ्यो करून घेवपाक जाय। हे पळयात, फोडी अश्यो मोठ्यो करून घेवपाक जाय। पणसाच्यो हांवें अश्यो फोडी करून घेतल्यो। ह्यो फोडी हांवें उदकान धुवन घेतल्यो। तातूंत हांव घालता 1 चमचो आले लसणीची पेस्ट। ही पेस्ट करता आसतना हातूंत हांवें ओली कोथमीर घातिल्ली वाटपाक। अर्दो चमचो घालता हळदीची पावडर। 1 चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। अर्दो चमचो घालता मिरचीची पावडर। 1 चमचो घालता बिर्याणी मसाला। अर्द वाटी धंय घालता। तातूंत घालुया चवीपुरते मीठ। पुदिनाची पानां घालता थोडी। मिक्स करून घेवया। अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। सगळे मसाले फोडींग सारखे लावून घेवपाक जाय। हाजेर झाकण घालून थोडो वेळ अशेंच दवरुया। गॅसार हांवें उदक तापत दवरला। हातूंत आमकां तांदूळ शिजोवन घेवपाक जाय। शीत शिजयता आसतना मातशें घट अशें शिजोवन घेवपाक जाय। तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालता। तातूंत हांव थोडोसो मसालो घालता। एक हांवें चक्री फूल घेतला, थोडी तिखी, लवंगां आनी मिरयां। तातूंत घालता मीठ। उदकाक बरो खतखतो येवपाक लागला। हातूंत हांव तांदूळ घालता। हे तांदूळ हांवें 20 मिनटां उदकान भिजत घालून दवरलेले। धवळून घेवया आनी मातशें घट अशें शीत शिजोवन घेवपाक जाय। शीत शिजता तोपर्यंत आमी भाजी शिजोवन घेवया। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला। तातूंत हांवें 4 चमचे तेल घातला। 2 तमालपत्र घालता, तिखयेची पानां। तेल तापले तशें हांवें बारीक शिनलेलो कांदो घातला। हे हांवें 2 मोठे कांदे बारीक शिनून घेतल्या। कांदो तळसून जालो तातूंत हांव 1 टोमॅटो बारीक शिनून घालता। 2 टोमॅटोची हांवें पेस्ट करून घेतल्या। टोमॅटो तेलार मातसो परतून घेवया, तळसून घेवया। थोडी ओली कोथमीर घालता। आता हातूंत आमी पणसाच्यो फोडी घालुया। थोडेशें उदक घालता। मिक्स करून घेता, धवळून घेता। ह्यो फोडी आतां आमकां बऱ्यो शिजोवन घेवपाक जाय। ह्यो फोडी बऱ्यो शिजोवन घेवपाक जाय, एकदम मऊ जावपाक जाय। हाजेर झाकण घालून फोडी मऊ जाय पर्यंत शिजोवन घेवया। शिजता आसतना मदीं मदीं धवळून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांव मिडियम करता। आतां पळोवया पणस शिजला जाल्यार। पळयात, पणसाच्यो फोडी बऱ्यो शिजल्या। अश्यो बऱ्यो शिजपाक जाय। ह्यो पणसाच्यो फोडी शिजपाक म्हाका खूब वेळ लागलो। तुमकां जाय जाल्यार तुमी कुकरान शिजोवन घेतल्यार जाता। अशेंच शिजोवपाक मातसो वेळ लागता। आता हांव गॅस बंद करता। आता बिर्याणीचे थर लावन घेवया। पणसाचे भाजयेचो पयलीं एक थर लावया। हे हांवें शीत करून घेतला ते घालता। हो हांवें 1 कांदो फ्राय करून घेतला। कांदो घालुया। काजू घालता।
ओली कोथमीर घालता. परत ताजेर आमकां ही भाजी सगळी घालून घेवपाक जाय. अशी सारको थर लावन घेवपाक जाय. ताजेर हांव उरला ते सगळे शीत घालता. असे सारखे पसरून घेवपाक जाय. सेट करून घेवपाक जाय. ताजेर तळलेलो कांदो घालता. काजू घालता. ह्यो काजू हांवें फ्राय करून घेतल्या. ताजेर घालता ओली कोथमीर. 2 चमचे तूप घालता. हाजेर घट्ट झाकण घालून लो गॅसाचेर 15 मिनटां बिर्याणीक हांव स्टीम दिता. बिर्याणीक स्टीम दिवन जाली. पळयात, पणसाची बिर्याणी तयार आसा, रेडी आसा. खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुम्ही नक्की करात. माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा. तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात. देव बरें करूं.